म्हापशे पालिकेच्या पोरण्या इमारतीचे नुतनीकरण करून तातूंत लायब्ररी सुरू करपाचो निर्णय पालिका मंडळान घेतला। नुतनीकरणाच्या कामाक 14 ऑगस्टाच्यान सुरवात करतले। गोंय राज्य नागरी सुविधा उदरगत एजन्सी वतीन हे काम करतले। ते खातीर सुमार 3.80 कोटी रुपया खर्च येतलो। हे काम गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या आचारसंहितेक लागून फुडें धुकलचे पडिल्ले। हेचेर टेंडर जालेलो आसा। आतां टेंडर जाल्यानंतर फुडलो प्रोसेस आसा ते आमचे चड करून विचार कशे आसा की 15 ऑगस्टाच्या पयलीं आमकां ती पांयभरणी करपाची आसा। जावपाक जाय तेजो प्रयत्न चालू आसा आनी जावंक जाय असो आमी प्रयत्नान आसा। निमाणे कशें आतां एसेंब्ली थोडी कामां अडकळून उरतले। सगळे एलईकीच्या हेच्या स्टाफ गुंतलेले आसा गव्हर्मेंट आसा। सो प्रयत्न चालू आसा। ME1 आमचो मुन्ना जी सुडांतलो प्रयत्न करता। सो जावपाक जाय।